सगळी आम्ही उभी राहून मिसाचे सुरवातीचे गायन गाऊया. A5 आत्म्यान स्वतान बापा, पान 3, A5 पेज 3. भुरग्या भक्ती जमल्या गायन करूं येता, विश्वास करूं येता, बाबा मुखार येता. भुरग्या भक्ती जमल्या गायन करूं येता, विश्वास करूं येता, बाबा मुखार येता. आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका, आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका, आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका, आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका. जेजू मोले दवरून, जेजू मुखार घालून, जेजू चिकून रावून बाबा मुखार येता. जेजू मोले दवरून, जेजू मुखार घालून, जेजू चिकून रावून बाबा मुखार येता. आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका, आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका, आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका, आत्म्या सदान बापा बोजूक येता तुका. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस दिवं. हे मिसांत आमी मागता साक्रामेंता सुवारीस आनी नेल्सन सुवारीस ह्या आमच्या भाव भयणां पासत दुसऱ्या वर्साचो उगडास आमी संभ्रमता. सुर्गीच्या बापान तांकां दोगांयकूय साक्रामेंता आनी नेल्सन हांकां आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची बागिली खोर म्हूण मागुया. तशेंच आज व्हडलें बाट टू कायतान पेरेरा आनी गाली एंटनी वेगस हांचे घरांत सायबीणमांची भेट. हे भेटे उद्देशीन तांच्या घरांत भलायकी, शांती, समाधान आनी कृपा फाव जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा करता सभा धर्मीक उगडास दोगां भावांचो सिरील आनी मेथोदियूस ह्या इस्टर्न चर्चीस हातून ह्या दोगूय भावांनी एक मोठवाशी मतादपती आनीक धर्म अध्यक्ष मेथोदियूस हे दोगूय भाव खूब देवाचे कृपेन आनी उजवाडान भरिल्ले आनी तांणी उदेंतीच्या लोकांक थंयचे सेवा धर्मांत नवें रूप, नवो उजवाड तांणी पावयलो. आज तांची परब करतना आमकांय एक एकल्याक आनी भोव करून ज्या ज्या गांवांनी पवित्र सभा स्थापता आनी स्थापनेचें काम चलता थंय सुफळाय मेळूंक हे मिसांत आमी मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्य सदांचान कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या
Ucar Tuyam, सर्वेश्वरा सोमेस मनशांच्या तारोका बाग्योन सिरील आनी ताचो भाव मेथोदियूस हांचे शिकवणेन स्लावोनियेच्या पोरजांक तुज्या स्वताचो उजवाड तुवें दिलोय. तुजी शिकवण आमच्याय काळजांत आनी मनांत कोंचोय आनी आमकां एकाच भावार्थांत एकवटावन तुका सोपुनायेन वाखाणूंक पावय. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा देवान रोसलोल्या सगल्या जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगल्या झाडांचीं फळां खायनाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखा मदेकोत एक रूख आसा, ताच्या फळां विशीं देवान सांगलां, तुमी मरणाक सांपडना जावं त्या रुखाचें फळ खायनाकात, न्हय म्हूण ताका हात पुऱ्यांत लायनाकात. तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मरची नात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखून तुमी आपणा भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरो जाणा. म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावन रुचीक आनी पळ्यांक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी. अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें, आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें खेलें. तेन्ना ताचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगळी आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिंवलीं आनी भेंडाक बांदूंक पेंगटा रुमाल केले. सांजेचें शितळ वारें मारतना सोरेस्पोर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी धादलो आनी ताची बायल सोरेस्परा देवाचे नोदरे मुखायली लिपली. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो भागी. म्हणुया, गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो भागी. गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकाचे खोत जोर धुवन काडले मनीस कितलो भागी. सोरेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडका नाडका नात, तो मनीस कितलो भागी. जबाब, गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो भागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सोरेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. जबाब, गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो भागी. देखून भोगतिवोन मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थोन पोचचें. बुट्टेची उदकां कितलीं उंच चोडूं ती ताका लागची नात. जबाब, गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो भागी. तुज्या गोपांत हांव लिपोवन रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोरभोंवती सुटकेचे उलास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब, गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो भागी. उद्गार. Soresporak soysun, Soresporak soysun, Soresporak soysun, Soresporak soysun.
तुज्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगोड सोरेस्परा. Solves forak soizun, solves forak soizun, solves forak soizun, solves forak soizun. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सव्यास मार्क परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजू नव्यान तीर प्रांतान भायर सरून सिदोनचे वाटेन देकापोलीस प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दोरयेशी आयलो. तेन्ना कोण एकले भेऱ्या मनशाक ताचे सोशी हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागले. जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताचे कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गांत दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हळें, एफता म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फरमायलें. पूण जितलो तांकां तो फरमायतालो तितली अदीक ती परगडटाली आनी तितली अदीक अजाप जावन म्हणटाली. आनी सगल्यांक बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मनशाची ताळणी आयकूंक आयल्या. सोरोप चड शिडूक आसलो. पवित्र पुस्तकाचो बरोयनार म्हणटा देवचार बागेंतल्या सगल्या झाडांच्या फळां खायनाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. सगल्या पळयात देवचार काय बरो. सगल्या झाडांची फळां खायनाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां. आनी बायल जबाब दिता. कितें म्हणटा? बागेंतल्या रुखा मोदेकोत एक रूख आसा. बागेंतल्या रुखा मोदेकोत एक रूख आसा. ताचे फळां विशीं जेजून देवान सांगलां, तुमी मरणाक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ खायनाकात, हात पुऱ्यान लायनाकात. बायल जबाब दिता. देर इज अ डायलॉग बिटवीन सर्पंट और डेवल एंड द वुमन. आनी सोरोप म्हणजे देवचार काय बरो तिका सांगता, तुमी मरची नात. ते दिसा तुमी काशात तुमचे दोळे उगडटले. तुमी वायट बरें ओळखूंक आनी आपणा भाशेन तुमी जालेलीं देवाक नाका. God doesn't want you all to be like him. He is a jealous God. You will get wisdom. You will know what is good and bad. आनी पळयात काय बरें, रुखाचें फळ खावंक आयकात. रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जुळून घेवंक बुलोवपी. ऑल 3 एलिमेंट्स, तिनूय उतरां गरजेचीं. खावंक रुचीक, पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें. अशें बायलेक दिसलें. देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें आनी गोंयाकूय दिलें. आनी कितें घडलें? देवचारान सांगलेलें तेंच जालें. तांचे दोळे, तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले. तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले. काल तुमी आयकलो जाल्यार तीं दोगांय विंगडीं आसलीं आनी तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. आज ती ओळखून घेतात आमी विंगडीं आसा
आपूण विंगली आसात म्हूण तांकां गोमले. ते पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिवली आनी भेंडाक बांदूंक पेंगटाक रुमाल केले. भाव म्हणिनो, आदाम एवेची गोत आज आमची तशीच. सीन इज अट्रॅक्टिव्ह, रुचीक कितें फळ पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी. देवचार आमकां आज पुरान आदाम विवेक नाडली, आज पुरान आमकांय नाड. पूण आमचें दुर्दैव आज जायती आमचे मदली पातक अशें मानून घेनात. तांचे दोळे उगडले आनी तांकां कळ्ळें. कितें कळ्ळें? पयले सुवातेर तांकां कळ्ळें, वी आर एम्प्टी, वी हॅव लॉस्ट ग्रेस, वी हॅव लॉस्ट दॅट रिलेशनशीप विथ माय क्रिएटर. विंगडी जाली ती. विंगडे कुडीचें विंगडेपण न्हय, हो ब्रोयनार उलयता तें कुडीचें विंगडेपण न्हय. पूण दाखोवंक सोदता विंगडेपण आमचे दिसा दिसपट्टे जिवितांत जेन्ना आमी पातक कोत्ता, देवाचे संबंद तोडटा, तें विंगडेपण. आनी देखून हो ब्रोयनार म्हणटा, दादलो आनी बायल सर्वेस्परा देवा नोदरे वेली लिपली. केन्नाच लिपूंक नात. शितळ वारें मारताले जेन्ना देव बागींत येतालो पासय करूंक आदामाक आनी एवेक, पासय करूंक. आनी आज दरेफेन द कपल इज मिसींग. आज वॅलेंटायन नायट, वॅलेंटायन डे, वॅलेंटायन परब. द कपल इज मिसींग. देखून देव विचारता, आदाम खंय आसा तूं? आनी आदाम म्हणटा, हांव लिपलो. अरे आज दरेफेन लिपलो. सदांच पासयेक वेतालीं आमी. भाव म्हणिनो, दॅट इज सीन. Sin makes us naked before the eyes of God, makes us empty. आनी आमी जायते फावटी देवचाराचे ताळण्याक भूल जाता. आदाम विवेक घडले, एवेक घडले, काय बरें. तिच्यान म्हणूं येतालें, तूं वच, तुका कित्याक पडलां? खंयच्या झाडाचें फळ खा आनी कांय नाका. तुका कित्याक पडलां? म्हणूं येतालें. शी एंटरटेन्ड द डेव्हल. शी एंटरटेन्ड. आनी देखून देवचाराक मातशें फुडें पावल मारूंक सूय जाली. खा हें फळ, हें फळ खाल्यार तुमचे दोळे उगडटले. हें फळ खाल्यार तुमकां जाणवाय मेळटली. हें फळ खाल्यार तुमी देवा भाशेन जातलीं. पूण देवान तुमकां आपल्या भाशेन जायना अशें केल्यात. बिकॉज ही इज अ जेलस गॉड. ही इज नॉट युअर फ्रेंड. ही इज नॉट युअर फ्रेंड. भाव म्हणिनो, देवचार हेच भाशेन झोपयो मारून आमकांय पातकान घालता. आनी जायते फावटी आमी चुकता, भूंय पडटा. आदाम एवेन तांचे दोळे उगडले आनी तांकां कळ्ळें आमी आतां गेलीं. वी हॅव ब्रोकन दीस बॉन्ड, दीस रिलेशनशीप, अ स्पेशल रिलेशनशीप with the Creator. आयच्या काळाक भाव भयणीनो, पातक आनी पातकाचो परिणाम जायतो. तरेतरेनी देवचार सगल्यांक आमकां ताळणी घालीत आसा. पूण थोडे फावटी आमकां ती ताळ्ळी म्हूण दिसना. बिकॉज डेव्हल हॅज सटल वेज ऑफ टेम्पटिंग अस. सटल वेज. काय बरो पळयात तुमी, आमी आतां कॉलेजमान भितर सरता तेन्ना आयकतलें जेजू ते माउंट ऑफ टेम्पटेशन हातोर आसले थिंगा.
देवचार सांगता तेका पळय तूं बुकेन कित्याक मरता पिसा तूं बुकेन मरता फातर आहा तें उंडे कर देव तूं आतांच ताळो आयकल्लो बापाचो हो म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचेर म्हजें दादूसपण आसा कमॉन भूक लागल्या न्हू उंडे कर मूळ हातरांक उंडे जा हा देवचार जाणा कोळे भाशेन नाडूंक जाय भाव भयणीनो आमी जायते फावटी देवचाराचे ताळल्यांक ओयकार दिता आज आमी जाणो द स्टेट of the entire human race because of this fall. The entire human race is in real pain. पूण आमकां जेजू आसा हे सगळे पातकाचे जेजून बापाक रीण फारीक केलां आमकां परतून ती कृपा दिल्या एकूच विनंती भाग्योन पेद्रू म्हणटा The devil is prowling like a roaring lion to devour us. देवचार आमकां गिरासूंक रावता शिवा भाशेन आमकां गिरासूंक रावता He is roaring like a lion to devour us. ताचेर जैत व्हरून तोच जेजू आमकां दिसान दीस आपल्या जेवणान पोसता ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली देवाचे मोहिमेक आमचें जिवीत आमी सारूंक हे मिसांत कृपा मागुया भेटवणेक आमी गायन गावया C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41 Bangar maginar Ako sosar tu sosai ba Amchi kalsa tu kalsa Koshe mopudita duka Amchi kalsa umarta Tuja moga kauneda 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 भयणी भावंडू आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया हे ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या आमच्या आणि आणि आमची आमची पवित्र पवित्र शुभेच्छा शुभेच्छा दावा दावा सर्वेस्वर सर्वेस्वर मानून मानून घेवन भोव कोण वेळा बाप्पा भाग्यून सिरील आनी मेथोदिवस हांचे परबे दिसा तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी अशें दिसा दिसपट्ट्या देवचाराच्या ताळण्याचेर जैत व्हरून आमच्या दिसा दिसाचें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पोद्विदर आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो श्रेश्ठ चुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दुरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोड करताय तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडमणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता
Povit, povit, povit. Dabarazzo sorbis mortum. Sorgani sonsar, ola tuja voivova. Usorgi tu caso e sol, sorbes poracilami, pietata caso. Usorgi tu caso e sol. बाप्पा करस्तु पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातोस आनी कावस घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कावस. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जालो, जेसू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा, सिमियो आमचे आदारी बिश्पा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरान चाकोनी नेल्सन आनी सक्रामेंत सुवारिसांची काकूट कर. तांकां संवसारांत तुवें आपूण व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशें बरोबर ती आतां पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा भेटेन मांडो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, भाग्योन सिरील आनी मेथोदियूस आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे आमच्या बापा स्वर्गीच्या,
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो प्रवास आयज आमकां दी, आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी तूं आमची पातकां बगस, आनीक आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाची आसा. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ताचे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विशया बावरताचेर दिश्ट घाल. श्रीकृष्ण प्रमाणे तिका शांती दी. तुळसी काय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे सेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे सेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे सेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू आमकां आपले गोठायेन बोधता, आपले जेवणांत पोसता. देवचाराचे ताळण्यांचेर सदांच आमी जैत व्हरूं. होस्तो जेजू आमचे पातकांचे रीण फारीक करून कुर्सार मरून जीवन जाला. ह्या जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन पातकाची देवचाराची झूज केली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 560 आणि 9. D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असलो आमचो जेजू जेवण जालो. आमची ओडणी भुकेक पावलो.
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, भाग्योन सिरील आणि मेथोदिस हांचे पोरबे दिसा तुझ्या पुताच्या जेवणांत आमी संतोष भरीत काळजान वांटो घेतला. तांची शिकवण आमच्या काळजांत आनी मनांत दिसान दीस कोंचय आनी भावार्थाचे खोल गोवाय आमी जाय शिकोर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आज सांजे मीस आसचे ना आनी एडोरेशनूय आमी रद्द केला. आज सांजे 6:30 वरांचेर आमी लिटल फिल्ड ओपन एअर हॉलांत आमचे सिनियर्सांचो मेळावो समरुमता. तुमकां सगल्यांक आमी आमंत्रण करता. आमची भयण एबी लागीं आल्बर्टिना लागीं तिकेटी आसात. कोणाक जाय जाल्यार येवचें आनीक हो आमचो सुवाळो तुमी सोबोवचो म्हूण आमी मागता. आयतारा दिसाक होली चायल्डहूड डे, पवित्र बाळपणांक भेटयलेलो दीस. त्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागतल्या. भोव करून जीं भुरगीं फावो तें जेवण ना, तरेतरेची पिडा जाल्या, तांकां फावो तसलें शिकप ना वा शिकूं वचूंक जायना, असल्या भुरग्यांक पाप साहेबाची निधी, पाप साहेबाचो फांड आसा तो आदार दिता. पाप साहेबाच्या इंतसां पासत आयतारा दीस आमी मागतले. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. पवित्र बॅट मिसाची F 17 पान 9 आणि 3, F 17 पेज 93.